आमी पळयता गोंयान हे ऑनलायन फ्रॉड हे व्हडल्या प्रमाणान आतां वाडलेले आहा. आमी हेज्या पयलीं अशी न्यूज पळयतात की कोणाच्या एकावंटांतल्यान पयशे काडले, कोणाक लिंक क्लिक करून OTP सेंड करपाक लायता आनी मागीर पयशे नात ते एकावंटांतले. असोच एक नवीन आतां स्कॅम आमकां पळोवपाक मेळटा. तो म्हणजे तुमकां अवेरनसा खातीर सांगता, ही मुद्दम रील काडटा अवेरनसा खातीर. एक नवीन फ्रॉड आतां गोंयान येवपाक लागला. तो म्हणजे एक कॉल येता आनी कॉलार जो कॉल येता तो जो नंबर आहा 091534616766 हो जो नंबर आसा त्या नंबरा वयल्यान एक तर फोन येता नाल्यार एक तर मेसेज येता. त्या फोना वयल्यान नाल्यार मेसेजीन सांगता ते की एक तुजो एक ब्लू डाटाचो एक कुरियर आहा, तो कुरियर खंय तरी तुमच्या कडेन कोणे तरी धाडला, तो आमकां डिलिव्हर करूंक जाय. मात आमचो जो डिलिव्हरी बॉय आसा ताका तुमचे घराचें लोकेशन मेळना. सो तेज्या खातीर एक मेसेज ते धाडटा आनी त्या मेसेजीर सांगतात की एक नंबर दिता, त्या नंबराचेर डायल करा आनी ताका लोकेशन कितें तें सांगा. सो परत एकदां तुमकां अवेर करता, जो अशी मेसेज तुमकां येयली जाल्यार त्या नंबराचेर कसोच कॉल करप ना. तो नंबर आसा तेंच्यांनी मेसेजीन येयला तो *21*0829423357 असोच एक नंबर मेसेजीन तेंच्या ते दिल्ले आसा. ह्या नंबराचेर तुमी म्हणटा जे कॉल करा आनी तेंचें लोकेशन दिता. प्लीज त्या नंबराचेर कसोच डायल करूं नाका. तेजो इफेक्ट म्हटल्यार ते समज त्या नंबराचेर कॉल केलो जाल्यार तो कॉल फॉरवर्ड वयता, म्हणजे फूल तुमचो फोन जो कॉल आनी ती मेसेजीस आहा तो हॅक करता आनी ते हॅक केल्ल्या कारणान तुमचे जे कॉन्टॅक्ट्स आसा ते सगळ्या कॉन्टॅक्टाक मेसेजी वयता. आमी हेज्या पयलीं अशे फ्रॉड पयले आसतले की जी मेसेजी येतात की सो एंड सो कोणाच्या तुमच्याच नांवान त्या फ्रेंडांनी मेसेजी वयता की आपल्याक अर्जंट 50,000ची गरज आहा, आपूण 2 दिसान तुमकां रिटर्न दिता. आनी थोडे लोक जे अकावंट नंबर दिता त्या अकावंटाचे थोडे लोक आमचोच मनीस म्हणून ते ट्रान्सफरूय करता. अशी केस आमी पळयल्या. पण हो सेम स्कॅम आतां परत एकदां एज अ ब्लू डार्ट डिलिव्हरी म्हणून हो आतां स्कॅम आतां तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लो आसा. समज तुमी चुकोवन जो फ्रॉड करपी मनशान जी मेसेज घातल्या आनी तुमी चुकोवन समज त्या नंबराचेर डायल केलो आनी तो कॉल तुमचो फॉरवर्ड जाला आनी तेजे सगळे जो कंट्रोल आहा तो फ्रॉड करपी मनीस करता, जाल्यार तुमकां आनी एक चान्स आहा. समज तो फ्रॉड करता जाल्यार ते बंद करपा खातीर तुमकां आनी एक चान्स आहा. तो म्हटल्यार हे जी डायल करून जो फॉरवर्ड केला तो डिएक्टिवेट करूं शकता. तो डिएक्टिवेट कसो करपाचो ते आमी पळोवया. सो कीपॅडान वचप आनी 2दा हॅश आनी 21 हॅश सो हे डायल करून डायल करप आनी दवरप. मागीर आपशीच जो कॉल फॉरवर्ड जाला, जो फ्रॉडस्टर चलयता तो तेज्या कडल्यान कट जातलो आनी आसा तसो फोन तुमच्या कडेन उरतलो. सो परत एकदां सांगता, समज असो चुकोवन समज तुमच्या कडेन जाला जाल्यार तो डिएक्टिवेट करपाक तुमच्या कडेन चान्स आहा रोखडोच. जाल्यार 2दा हॅश 21 हॅश अशें हो नंबर एक डायल करा. तुमचो फोन जो फॉरवर्ड जाला तो परत तुमच्या कडेन येवं शकता. सो हे जे अवेरनसा खातीर हो रील आसलो, खुबश्या लोकांक कॉल येयल्याने. सो हे अवेरनस जो तुमकां अवेर करपा खातीर हो जो रील आहा तो आमी तुमच्या फुड्यान हाडलेलो. प्रुडंटा खातीर हांव ओंकार फळारी.